आयच्या माणकाम या कार्यावळी पासत प्रुडंट मिडियाची टीम नुवें गांवांत पावल्या. एक खेरीत आर्टिस्टाक आमी ह्या सुवातेर येवकार दिला. तो जावन आसा बातिस्ट क्रास्टो. म्हाका दिसता तो पावलो. बातिस्ट हॅलो. आयच्या ह्या माणकाम या कार्यावळीक तुका माये मोगाचो आनी वरभीवरीत येवकार. थँक्यू. बातिस्ट म्हज्या सांगाताक थोडो वेळ सारूंक तूं तयार आसा? ऑफकोर्स तयार आसा. म्हाका दिसता हांगासर लागींच एक धाकटेशें ओपन एअर हॉल आसा. म्हाका दिसता आमी थंयसर वचून आमी थोडी भासाभास करुया. चलया न्हय. हां चल. बातिस्ट हांव तुका सांगतालो तें पालावरा दे जार्दीन हेंच तें ओपन एअर. हय. ह्या सुवातेर म्हाका दिसता आमी भासाभास करूंक आमकां बरो सूयोग मेळटलो. बरी आसा प्लीज. हय. बातिस्ट एक गजाल हांव तुज्या लागच्यान जाणा जावंक सोदतालो तें म्हटल्यार जितले फावट तुका हांव कॉन्टेक्ट करपाचो प्रयत्न करता तूं एकदम बिजी आसता. मातशें बिजी आसता हांव. हय म्हणटच तूं तियात्रांनी मिसळून आसा त्या पासून बिजी आसा वो आनी कितें? हरशीं म्हजें गोंयचें काम आसा आनीक तियात्रूय चलता बाब रॉड्सनाचो. त्या भायर एंटनी सिल्वेस्ट्राच्यो रिहर्सली चलतात. कित्याक तेजो 15th शो रिलीज जाता. म्हणटच रॉड्सनाच्या तियात्रांक तूं गुंतलेलो आसा. हय. आनीक ह्या दिसांनी शो चालू आसात. चालू आसा आनी जायते शो केल्या तेणी. हय. म्हाका दिसता त्या तियात्राचें नांवूय तुवें सांगल्यार अदीक बरें जातलें. त्या तियात्राचें नांव कोणूच नको. कोणूच नको. ओके. तर ह्या कोणूच नको तियात्रांत तूं कसली भुमिका करता? हिरोवाची. हिरोवाची. हय. आनीक बरी घोस्तान करता आसतलो. गार्डन सीन बी आसता न्हू तेका लागून बरी वयता ती. म्हणटा डान्स. आमी एक गजाल करुया. सांग. त्या तियात्रांत कोणूच नको तियात्रांत घडये तूं कांतारो कांत म्हणटा आसतलो. कांत म्हणटा. ह्या वेळार तुका त्या कांताचो उगडास आसा? हय. म्हाका दिसता आमच्या ऑडियन्साक 2 लायनी. ओके. चल. सोबी झाडां पेडां दोरया तेच पोरीन चोंद्रीम सुर्या मोग सुरू कोरया. दोरयान सोडला आमचे वोडे तोडीक तें पावोंक जाय मोगान ताणुया. सुकणी वोंत्रोळा रुट्टा मोदूर ताळ्यांनी गायता आमी गावुया. मोगाची रोंपी रोयल्या वाटाची जावची उरल्या मोगान शिंपुया. खरेंच म्हाका दिसता ह्या खिणांत आमचे लागीं क्लिप आसतलो. आमी एक क्लिपाचेर नदर मारल्यार अदीक बरी. जॅक रॉड्सनाचो तियात्र कोणूच नको. चल. तुम्ही जाण आसा दिया मातेची टिका आमच्या काजाऱ्याची. तू सांगता का तुमचं आतासा शेकी आमच्या काजारीची विता कांयच 9 वर्सां सरळ केली आनी देवान आमकां 2 फळां दिल्या. तांचे सांगाताक आमी आमची जिवीत खुशाल जातात. वय मासी त्याच पासत आमी देवा लागीं मागुया. हो आमचो बराबर देवाच्या मोगाचो आनी देवाक मानता तसलोच जाल्यार आयज दीस संडे म्हणजे आयतार सकाळीच आमी मिसाक वचोंक ना. कित्याक जाता बाय? कितें जालां? बाय खरेंच म्हाका उदासूच ना. आय एम सॉरी. बाय त्या पासून तुम्ही बिये नाका. ताणें तुमकां सांगलां बरे टिचीर वतलो म्हणून वतलो तो तुमकां. वय बाय आतां हांव आनी तुमची माय बाजारांत वचून रोखडीच येता. उपरांत दनपारां जेवण जातूच सांजेर आमी सगळीं सांगातानूच बिचीर वयची. ओके? आर यू हॅपी नाव? येस. दॅट्स लायक इट. साडी बरी खुशाल. सगळे तुमकां देव बरो दिसत्यो. देवान तुमच्या भुरग्यांक उपट देण्यानी आनी आशिर्वादान भरो. हॅजबंड जायते दीस जाले हांव तुका एक गजाल विचारूंक सोदतालो. जाल्यार विचार न्हय अंकल. कितें विचार सोदता? विचारल्यार राग येवचो ना न्हय. अंकल कसल्या रागाची खबर करताय तूं? विचार न्हय अंकल. पळय हालींच्या दिसांनी वचप ती भुरगीं आपल्या आवयक मामा ओ मामी म्हणटात. आपल्या बापायक पापा डाडा ओ डॅडी म्हणटात. पूण तुमची भुरगीं मात अपूर्वायेन तुमकां माय पाय म्हणटा हें आयकोंक मेळटा. आनी हें आयकतच
आमच्या जाणटेचे काळ संतोषता अंकल आयच्या काळात एक फॅशन झाला आपली आवय मामी म्हणटा आणि मामाचे बायले मामीच म्हणटा जाल्यार थोडी जाणां आवयक मामा आणि आवयच्या भावाकूय मामा म्हणटात जाल्यार अंकल तूंच म्हाका सांग आवय कितें म्हणपाचें माय मामा तूं ओ मामी तुझ्या विचारात जायते शाळेपण आसा कितली मोलादीक उतरां ती माय आणि पाय ह्या उतराक रेस्पेद आणि मान दिवन तुवें तुझ्या भुरग्याक म्हणूंक शिकयला ह्या पाज अंकल देव बरें करूं तुका कित्याक तुवें आमची तोखणाय केली म्हणून जाणा अंकल आमचो कोरो शेजारी म्हणटा तो फकत तूं सदांच येवन आमच्या सगळ्यांक वचपाक दाखयता पूण हे जेवणाक मात केन्नाच रावना अंकल आयज जाल्यार तुवें जेवणूच मेळचें पडटलें अरे म्हजें घर कितें पयस आसा दोन तेंपाची वाट अंकल हांवें तुका कितली फावटी सांगलां तूं घरा लागीं रावली नाका म्हणून तोरूय तूं म्हजें आयकना हां बातीस आतांच आमी कोणूच नको ह्या तियात्रांतलो एक क्लिप पळयला खरेंच म्हाका दिसता आमचे ऑडियन्स हें पळोवन खुशाल जातले पूण प्रॅक्टिकली पळोवंक गेल्यार खासा जे तियात्र पळयतात तांच्या कडल्यान तुका कितें रिस्पॉन्स मेवला पळय जेन्ना जुंय जुंय आमचो तियात्र जाला न्ही तिका सगल्या लोकांनी येवन एप्रिशिएट केला बाब रॉड्सनान खरेंच म्हाका दिसता रॉड्सनान एकदम बरो तियात्र बरयला त्या तियात्रान जी ल्हान भुरगीं भुमिका करतात खरेंच बाब रॉड्सनाक जायते त्रास पडल्यात आसतले ते भुरग्यांक शिकोवंक आनी खरेंच बाब रॉड्सनान एक बरो तियात्र बरयला देखून म्हजो आवडो सगल्या लोकांनी हो तियात्र येवन पळोवचो म्हणून पूण बातीस एक गजाल हांव जाणा जावंक सोदतालो कारण आयज काल लोक कास्ट पळयता आनीक तातूंत कसली कॉमेडी आसा काय म्हूण पळयता आनी त्या उपरांतूच तियात्राक येता हाचेर तुजो कितलो भरवंसो आसा कॉमेडी ताची एकदम बरी आसा प्ले तेजी सॅड आनीक कॉमेडी सारकी ब्लास्ट सगल्यांक आसोवपाची सगल्यांक आसोवपाची बाब हॉम्बर्ट आनीक बाब सॅली एकदम बरी कॉमेडी करतात आनी तांणी दुबावना त्या लोकांची काळजां झेरून जिखोन घेतली ह्या वेळार हांव जॅक रॉड्सनाक व्हड शावण येता आनी हो तियात्र ताणें असोच गणगणान आनी नेटान मुखार व्हरचो अशी आस्त बाळगिता आनीक तुजे लागीं विनंती करता की त्या उपरांत आतांच तुवें म्हटलेलें की एंटनी सिल्वेस्टराच्यो रिहर्सली चालू आसात ह्यावूय तियात्रांत तूं हिरोची भुमिका करता वय वा तूं लंडनकार ओ गोंयकार पार्ट 2 पार्ट 1 ताचो चलतालो तितूय हांव हिरो आहलो आनी हितूय ताणें म्हाका हिरोवाचो रोल दिला आनीक एकदम बरो रोल आसा एंटनी सिल्वेस्टर थोडो काळ नासलो म्हणटच तो लंडन आसलो जावंक जाय लंडनाक आसलो आनी आतां तो परत आयला हालींच आयला तो म्हाका दिसता 18 तारीख कितें आयला आनीक आतां तो ताचो हय ताचो 15th शो रिलीज सो तेच्यो रिहर्सली आतां सदांच चालू आसतल्यो हय आनीक बातीस ह्या तियात्राची तूं लंडनकार व गोंयकार पार्ट 2 हाची काणी बरी ताणें रंगयल्या आसतली बरी स्ट्रॉंग आनी जी घडलेली घडणी ताणें दाखयल्या लंडनाक ताचेर उजवाड घालपाचो प्रयत्न केला हय तो शो पयलो म्हणटच गमतेलें म्हणटच जायते जाण आमचे गोंय सोडून लंडन वेतात आनीक म्हाका दिसता ते खुशाल आसुनूच आसतले खुशाल आसतात पूण जें गोंयांक करूंक सोदतात तेंच तुंय करूंक सोदतात तें ताणें दाखोवन दिलां ओके म्हाका दिसता आमी मातशें मुखार या आनीक फुडली भासाभास करुया की तुवें तुज्या ह्या तियात्रिस्टपणाच्या जिवितांत जायत्या विसीडींनी चलचित्रांनी भुमिका केल्या म्हाका दिसता खंयच्याय तरी एके भुमिकेचेर नदर मारुया आनीक ताचेर आमी भासाभास करुया ओके चल म्हाका दाखयता सोनिया बंद कर तुजो सिरियल बघ ना सिरियल म्हाका टीव्हीचेर मॅच पळोवंक जाय न्हय येस माय डियर ब्रदर यू कॅन सी योर मॅच लेटर कितें बट नाव आय वॉन्ट टू सी माय इंटरेस्टिंग सिरियल सोनिया तुका बरें सांगता आनी हांवूय तुका बरें सांगता आय वॉन्ट सिरियल I want match. 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 मामी कित जालें कोणा मारलो कित जालें गा कितें तुवें म्हाका घास मारलो हांव तुका दाखयता
चल मुगो घरा एक टीव्ही आल्या माजरा भाषे कितको म्याव 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 को झगट आहे पयल्या तोंड घेवन सांगता म्हाका हय म्याव म्याव बाजरा भाजी झगट आहे म्हणून तुका पयल्या सांगलोले घरा एक टीव्ही न्हू पूण दोगांयकूय 2 टीव्ही हाडया म्हूण 2 टीव्ही तरी आसलोले आयज तेश केन्ना झगडपण आसलोली चल तेका तुवें म्हाका घास मारना हांव तुका दाखयता. अरे बाबा चल तेका अरे बाबा अरे तुजे बरे आवडे चलो किते अरे कितको तरी यांची फीस तो भरते गेलो म्हाका घास अरे रोग पुरे तो ताची सिरियल भायर काडटा. अरे अरे बाबा हांव ताका सिरियल दाखयता. अरे मोची म्हाका घास मारता. अच्छा यात ते गेले म्हाका घास मारूंक जाय. बातीस खरेंच हांव खुशाल जो आतांच आमी एक व्हिडिओ क्लिप पळयला आग्नेल दे नागवा हाच्या एका चलचित्रांतलो आनीक हातूंत तुवें कांयच परवा ना पड्ड्यार तुवें दिश्टी पडटा बॅकग्रावंड एंटनी सेन हाणें गायलां हय हय हें कातर आमी आतांच पळयलां एक बरी गजाल कारण चलचित्रांतल्यानूय लोकांच्या नजरे मुखार येवप चड गरजेचें आनी तुज्या वावराचेर नदर घालता आसतना एक धाकटीशी विनंती ह्या वेळार की जे भाशेन तूं तुज्या गांवघरा वा घरांत उलयता ते भाशेन एक कार्यावळ फुडें वता आसतना उलयल्यार म्हाका दिसता अदीक बरें जातलें Sure. कारण आमचे माय भाशेंतल्यान आमी जे घरांत डेली सदांचेच उलयतात चलती कळ्ळें. ते भाशेंतल्यान तुवें फुडें उलोवचें बातीस आनीक एक गजाल म्हणजे तुवें आनीक जायत्या VCDनी वावर केला आसतलो वय केला. कांय सांगचो ना फाटीं हांवें देवाचें उतर सी मिरांदा हाचे VCDन काम केलां आनी तितू रोल म्हाका गाग्याचो आनी एकदम बरें दिसता करपाक गाग्याचें एक्टींग. म्हणटोच तांतलो खंयचो एक डायलॉग तुका उगडास आसा आसा मामी आनी डॅडी फुडलें वेता तशें फाटलें वेता झ झ झ झत एश कोन्न हां सो जायते डायलॉग आहाय तितून. आनीक त्या उपरांत सी मिरांडा ओके देवाचें उतर आनीक दुसरे आनीक खंयच्याय VCDनी तुवें मारियो रायचो भुरगो तो तेकाय हांवें काम केलां आनी तेगे VCD नांव ट्रीजा हितू हांव हिरोवाचो फ्रेंड आसता तितूनय केलां. आनीक आग्नेल दे नागवा हाच्या तुवें म्हाका दिसता 2-3 प्रोजेक्टांनी काम केल्लें दिश्टी पडटा केलां हालींच ताचें एक फिल्म डॉक्युमेंटरी फिल्म 5 जहाजाचेर आदारीत पावलां हय जें हालींच रिलीज जालां आनीक आयज तो गांवांनी भोंवून त्या चलचित्राचे शो लोकां मुखार हाडटा हय जो 5 जहाजाचो वावर लोकां मुखार हाडटा तातूंतूय तुवें भुमिका केल्या तितून दाखला रोल केला हांवें चड न्हू. हय पूण हें तुवें चलचित्र पळयलां आसतलें खरेंच तूं तुजे भुमिकेचेर खुशाल आसा हय बरें केलां तेणें हांव रिलीजींग जाता चयल्लो बरें केलां आनी जायत्या आर्टिस्टांक ताणें एकठांय हाडून हो वावर मुखार व्हेला हय हय एक बरी गजाल कारण म्हाका दिसता गोंयांक आयज पासून इतले आर्टिस्ट सांगाताक येवन एक प्रोजेक्ट मुखार वचोंक ना 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 पूण आग्नेलान तोकूस घेवन तेणें जायतो भार घेयला. हय ह्या वेळार म्हाका दिसता आमी ह्या कार्यावळींतल्यान आग्नेल दे नागवा हाकाय परबी भेटोवया आनीक ताचो जो ताणें वावर केला तो फळादीक जावचो म्हूण मागोया.